आणि संविधान बचाव अभियानाचे चेअरमॅन कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस हांकां आपयता की तेंच्यांनी आयच्या बसकेक सगळ्यांचे स्वागत करचे आणि आयच्या कार्यावळीचो उद्देश हांगा पटोवन दिवचो। तुमच्या मुखार येता गोंयचो आवाज काँग्रेसचे खासदार कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस। आयचे आमचे मदीं आसा गोंयचे प्रदेश काँग्रेसाचे इंचार्ज जे स्पेशली हांगा आयिल्ले आसा श्री माणिकराव ठाकरे, आमची सेक्रेटरी इंचार्ज डॉक्टर अंजली निंबलकर, आमचे जीपीसीचे प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर, आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमाव, आमचे केपेंचे एमएलए बाब एंटन डिकॉस्टा, आल्दोनचे एमएलए एडवोकेट कार्लोस फेरेरा, आमचे सगळे फ्रंटल चीफ जे आसा, सगळे लीडर आणि तुम्ही सगळे जे हांगा आयिल्ले आसा सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक वताच्या भारार तुम्ही घर दार सोडून सगळे हांगा आयले फक्त एकच प्रश्न जो आमच्या फुडल्यान आयिल्लो आसा, संविधान। आयज देशभर सगळ्याक हुस्को जाल्लो आसा, संविधान बचाव म्हणटात। इतलो हुस्को कित्याक? बारीक तर आमी पळयत, आयज जे आमी हांगा आयिल्ले आसा आमचो हो हुस्को दाखोवपाक तो हक आमकां संविधानान दिल्लो आसा। आमी जेन्ना म्हणटा फ्रीडम ऑफ स्पीच, त्या खातीर आयज आमी हांगा येवन उलयता, सरकारान कितें रॉंग केला ते आमी उल्लेख करता, जाल्यार हो आमकां हक संविधान दिल्लो आसा। आमी जेन्ना हांगा एसेंबल जाल्ले आसा तेय संविधानान दिल्ले आसा, हो आमचो हक। आणि हो सरकार हो भ्रष्टाचार जनता पार्टी पळय म्हणटा तो हो आमचो हक काढूंक सोदता। हालींच आमी पळयला जो भारताचो व्हायस प्रेसिडेंट आसा ताणे चीफ जस्टिस आणि सुप्रीम कोर्टाचेर एक हमला केल्लो आसा, ताका अटॅक केल्लो आसा। कित्याक? आमचो संविधान 3 भागांनी डिवायड करता, ज्युडिशरी, लेजिस्लेचर आणि एक्झिक्युटिव्ह। आणि असो एक कायदो काढलो पार्लमेंटान जो खुबशा ऑर्गनायझेशनांनी आणि मेंबर्स ऑफ पार्लमेंटांनी हो चॅलेंज केलो सुप्रीम कोर्टान, आणि सुप्रीम कोर्टान कितें ऑब्जर्व केले, सो व्हायस प्रेसिडेंटान सुप्रीम कोर्टाक अटॅक केलो। वो व्हायस प्रेसिडेंट म्हळ्यार नंबर 2 आफ्टर द प्रेसिडेंट, आणि प्रेसिडेंटाक ओथ दिता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आणि ताकाच तुम्ही अटॅक करता। ताजे उपरांत तांचो एक मेंबर ऑफ पार्लमेंट निशिकांत दुबे म्हणून ताणें अटॅक केलो, आणि जेन्ना लोकांक राग आयलो ते म्हणपाक लागले वो तांचे विचार आमचे विचार न्ही। 10 मार्च 2024 कर्नाटकाचो एक एमपी अनंत कुमार हेगडे म्हणून ताणें अटॅक केल्लो, 2/3 मेजॉरिटी मेळल्यार आमी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करतले न्ही। दिस इज द अटॅक, दिस इज वॉट दे आर हॅव्हिंग इन द माइंड की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करपाक जाय। ह्या खातीर आमची गरज आसा आयज हो संविधान सांबाळपाक। आमी जेन्ना म्हणटा फ्रीडम ऑफ स्पीच, तुम्ही पळयलें आसतले खुबशा लोकांक, खुबशा जर्नलिस्टांक जाणी तेन्ना आवाज आपणाचो वयर काडलो तांकां काडटा आनी भितर उडयता। दिस इज द अटॅक ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। जेन्ना लोक रस्त्यार येता, आपणाचो भितर राग आसा, हुस्को आसा तो दाखोवपाक, आपणाचें एक्सप्रेशन दाखोवपाक तांकां काडटा आनी भितर उडयता। अटॅक ऑन द एक्सप्रेशन, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आमच्या गोंयान आमी पळयलां सध्या हो जो सरकार आसा भ्रष्टाचार सरकार हांकां कंट्रोल करता मोदी आनी शाह। आमचे काय चालना, हो पळय सरकार आसा गोंयान तो पपेट सरकार आसा। आमचे कायदे चेंज केले, कसले कसले कायदे हाडले आमच्या जमनी विकपाक।
आमचे गोंयची आयडेंटिटी कितें, आमची अस्मिताय कितें. अस्मिताय म्हळ्यार आमी जेन्ना गोंय म्हणटा, गोंयकारपण म्हणटा, ते गोंयकारपण तर काडले, गोंय उरपाक ना. दॅट इज आवर आयडेंटिटी अँड दॅट इज अटॅक बाय दीस भ्रष्टाचार सरकार गोंयचो. आनी ताका कंट्रोल करता कोण? दिल्लीच्यान मोदी आनी शाह. मोदिफिकेशन ऑफ गोवा चालू आसा आता. कसले कसले जमनीचे कायदे काडले आणि सगळे ह्यो जमनी आमचे कडेन घेवपाक जायना. फक्त हे दिल्ली पार्टी येता आनी घेता. आमची अस्मिताय कितें? लोक गोंयांत कित्याक सेटल जावंक सोदता? आमची अस्मिताय म्हळ्यार आमची शेतां, आमची भाटां, आमचे दोंगर, आमच्यो न्हंयो. 2016 आमच्यो न्हंयो काडून दिल्यो. सध्या आमची म्हादय डायवर्ट केल्ली आसा आनी हो पपेट सरकार हो आमकां ब्लेम करता. हो पपेट सरकार डायरेक्शन घेता फक्त खुर्च्यो सांबाळपाक आपल्यो. डीपीआर कोणे हाडलो? डीपीआर कोणे एप्रूव्ह केलो? हो मोदी सरकारान एप्रूव्ह केलो 28 डिसेंबर 2023. ही आमची सगळी अस्मिताय चेंज करूंक सोदता. त्या खातीर आयज आमी जमुल्ले आसा. गोंयचेर अटॅक जाल्लो आसा आमच्यो. आयज आमचे एसटी भाव, खुबशे हांगा भाव भयणी आसा जे गोंय सांबाळलेले 6,000 पयलींच्यान. आयज ते आपणाचो हक मारपाक रस्त्यार येता. आयज जो भंडारी समाज आसा इतलो मेजॉरिटीन तांकां फटयता, डिवायड करून दवरलेले आसा. हे डिवायड करून तांचे जे ब्रिटिशार करताले पळय, हे तांचे कल्चर, आमचे कल्चर न्ही हे. आयजूच द प्रिंट म्हणटा ताचेर बरयल्लें आसा रिगार्डिंग गोवा did not choose to become casino city. It's a state sponsored moral gamble. द प्रिंट सांगता. आमी हे उपोज करता. आयज हांगा कासिनो आसा. आमची पवित्र न्हंय आसा मांडवी, जी म्हादय म्हणटा, तातूंत कासिनो आसा. ही सगळी न्हंय पिड्ड्यार करून दवरलेली आसा. आयज कितें आसा? जी आमचे गोवा वॉज वन ऑफ द सेफर स्टेट इन इंडिया. 12 वरांचेर 12 o'clock इन द नायट एक बायल मनीस सेफली वचूंक शकताली. आयज ते बायल मनशेक असली भिरांत आसा की जेन्ना ह्या रस्त्यार येता आतांच्या टायमार 5 6 एक कासिनो वाले कोण टुरिस्ट येता ते विचारता, आप कितना लोगी मेरे साथ आओगी का? इज दिस व्हॉट वी हॅव केप्ट गोवा फॉर? या सरकारान हाडून हे द प्रिंटान सांगता. द पीपल डिड नॉट ब्रिंग. इट इज द स्टेट स्पॉन्सर्ड मॉरल गॅम्बल. दुसरं म्हळ्यार आमी जेन्ना संविधान म्हणटा जो अटॅक जाल्लो आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाचेर, पहिले आमचे 10 MLA घेवन गेले, चोरी करून घेवन गेले. ताजे उपरांत 8 MLA घेवन गेले. एका सायडीक बरेंय जालें. आमी म्हणटा कचरो गेलो, काँग्रेस साफ जाली. बट दॅट वॉज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. हे कॉन्स्टिट्युशनान अलाव करूंक ना. सो हे ओपोज करपाक आमी आयल्या. आयज कितें जाता? डेली मर्डर, रेप, ड्रग केसीस, एट्रॉसिटीज ऑन विमेन. वो सरकार सारको फेल जाल्लो आसा. आयज नॉर्थ गोवान ड्रग ट्रेड कंट्रोल करपाक एक MLA आनी मिनिस्टरा भितर टक्कर जाल्ले आसा, दोगूय BJPचे. आयज खंय तर वचत भारताक सगळे म्हणटात नॉर्थ गोवा इज अ ड्रग स्टेट. हे आमी चेंज करपाक जाय. हे पळय भारतीय जनता पार्टीच्या जे भ्रष्टाचार पार्टी म्हणटा आमी, तांणी कंट्रोल घेतिल्लो आसा. तांचो कंट्रोल तोडपाक जाय. आनी लास्ट म्हळ्यार वाचो टायम घेना, कित्याक आमचे खूब उलोवपी आसा. आमी ल्हानपणार आशिल्ले वाडले, हांव गेम खेळटाले चोर पुलीस म्हण. थोडी वर्सां पयलीं हांवें म्हळें द गेम हॅज चेंज. इट हॅज बिकम पुलीस चोर. आतां परती गेम चेंज जाल्ली आसा. चोर चोरा फाटल्यान धांवता आनी पुलिसा फाटल्यान धांवता. असली आमची परिस्थिती जाल्ली आसा. तुम्ही पयलें आसतले तो पुलीस आर चेसिंग द पुलीस. हे आमी मेळून जेन्ना आमी म्हणटा, जेन्ना आमी आवाज काडटले, जनता आवाज काडटली, सरकार बदलतलो. देव बरें करूं. देव बरें जावं.